डीम टू युनिव्हर्सिटी झाल्या उपरांत वायस चान्सलर सो एक बदलावण कशी बघता अजूनही थोडे म्हाका प्रिंसिपल म्हणप येतात आता फॉरेन लँग्वेज आमी सुरू करूंक आता प्लॅन करता कोरियन हे पुरे आमी दिवंक लँग्वेज अकॅडमी म्हणून सुरू करता एक कोणे म्हणी ऑलिंपिक्स वचता जेंगा कित्याक म्हळ्यार करियर्स लोक बुद्धवंत लोक युनिव्हर्सिटी जाले जाल्यार आमी कालच आता फी स्ट्रक्चर विशयान आमी ते सोडयत म्हणून आमकां सोड पयशे करून जावचे ना एज्युकेशन म्हळ्यार ते इतले फीस दितात तुमी इतले आमकां एज्युकेशन द्यायचे ट्रेनिंग द्यायचे आणि आमकां कांय सांगून वचो कांय करचे म्हणून व्हॅल्यूज उणे जाते आसात आणि आता जर्नलिझम सुरू केला सायकोलॉजी पुरे एका कोर्साक आता नंबर उणे जाला जाल्यार आमी वावर करून प्रयत्न करत आसा भुरग्यांक कोणाक थियरी शिकोवंक मन ना तांकां 40% थियरी पण 60% प्रॅक्टिकल आता मी इतले पुरो सांगले उपरांत फाल्यां तुमी एलोशियसान मेळनातले कलेबडी कोर्स आसात गी रेमोना म्हळ्यार एक आमकां वर्ते नांव तें म्हाका रेकॉर्ड करीजे म्हणून म्हाकाच बेगीन दिसलें 170 अवर्स करून जायत गे म्हणून थोड्या दिसांनी आनी एक साधन जावचें आसा फर्स्ट टायम कोणें एक वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो जाल्यार ते रेमोना आनी मुखार आयिल्ल्या भुरग्यांक ती वेदी मेळची ना एक चॅपलांत त्या तराचें पेंटींग आसचें चॅपल म्हळ्यार सेंट अलोशियस 100 वर्सां जाताना एलोशियस कॉलेजी आमी DSC दिवन पूण आमच्या कॅथलीक लोकांनी सोडून आमकां एक कॉर्पोरेट संस्थे जाते आसात पयशां खातीर संस्थे चलले ते आसात ते केदाळे बरेंच न्ही दुबळ्या भुरग्यांक एलोशियसांत आमी केदाळय आसा हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आज आमच्या सांगात आसात बाप प्रवीण मार्टिस एक जेजुईत आणि आता प्रस्तुत सा एलोशियस डीम टू बी युनिव्हर्सिटीचे पहिले वायस चान्सलर तर तांचे आज आमी एलोशियस कॉलेजीची हिस्ट्री जावन दी एलोशियस कॉलेज म्हळ्यार कितें आता युनिव्हर्सिटी जावन कितें बदलावण आयल्या हाच्या सर्व विशयांचो तुमकां माहिती आज आमकां मेळटली तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया तर फादर प्रवीण तुमकां सर आमच्या वीक्षकातर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमातर्फेन ह्या कार्याक्रमाक स्वागत म्हणटा सो मारतें पदां तुमकां आपयचें म्हणून चिंतून आसली तुमच्या बिझी शेड्युलामध्ये आज इल्लोसो टायम करना आमच्या वीक्षकांक बरें जावन दी म्हणल्यार तुमी हांगासर आयल्यात पयल्यान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमचे कॉफी चियर्स करूंक हांव आशेतां कित्याक आमचे सेंट एलोशियस कॉलेज म्हणून आसली आतां एक डीम टू बी युनिव्हर्सिटी जाल्या आनी त्या युनिव्हर्सिटीचे पहिले वायस चान्सलर तुमी जाल्यात म्हणटा आसतना तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी कॉफी चियर्स करया थँक्यू येस फादर तर फादर तुमकां पयल्या सवाला विचारचे एक ऑन अ लायटर नोट इथे आमचे प्रिंसिपल म्हणून जावन आसल्यात एका 1.5 वर्सां जावन आतां डीम टू बी युनिव्हर्सिटी जाल्या उपरांत वायस चान्सलर सो एक बदलावण कशी बघता वय मस्तान म्हाका हे सवाल विचारले आसा अजूनही थोडे म्हाका प्रिंसिपल म्हणप येतात थोडे वायस चान्सलर म्हणटात तशें आसतना आतां युनिव्हर्सिटी जाल्ल्यान ते प्रिंसिपल म्हणून पोस्ट आसना ते वायस चान्सलर आनी ते आमी पयलींचे आतां BEd कॉलेजीन प्रिंसिपल आसली जावं पुरो दुसरे युनिट्स आसले तांकां पुरो आतां युनिव्हर्सिटी जाल्ल्या उपरांत वायस चान्सलर मेन ताच्या उपरांत प्रो वायस चान्सलर मागीर ताच्या अंडर डीन्स म्हणून आसतात रजिस्टर आसा ताच्या अंडर डीन्स आसात एका स्कुलांत एकले डीन आसात एसोसिएट डीन आसात असिस्टंट डीन आसात सो दे फंक्शन आमच्या युनिव्हर्सिटीच्या रेग्युलेशन्स प्रमाणे आणि तशें आमी आतां एक संस्था बांदून हाडटना पयल्या फावटी मस्त बदलावण करूंक पडली आनी ती बदलावण आतां जाते आसा 1 वर्स जाला मात्र आमी आतां युनिव्हर्सिटी जावन तशें बदलावण हाडटे आसतना सकड सांगता म्हणून काम करते आसात तो एक आमकां व्हरतो संतोष करेक्ट सो युनिव्हर्सिटी आणि डीम्ड टू युनिव्हर्सिटी हांचे दोनांय मदलो एक व्यक्तच काल्या म्हणजे लोकांक सांगतात जी फादर वय आय थिंक मस्त नाक ताचे विशयान समजणी मस्त उणी आसा सो माजरान म्हाका विचारलें आसा तुमी आतां डीम टू बी युनिव्हर्सिटी म्हळ्यार मुखार जावची युनिव्हर्सिटी केदार युनिव्हर्सिटी जाता तुमी आमच्यात गव्हर्निंग बॉडीन सुमार जाण आसात बैले तांणी एक सांगचें म्हाका आमकां युनिव्हर्सिटी म्हणून टॅग मेळो जाल्यार बारी खुशी आसली डीम टू बी युनिव्हर्सिटी का लायक म्हणून त्या खातीर हांव आज ताचे विशयांत विस्तारण करून सांगूंक आशेतां पयलें जावन युनिव्हर्सिटी म्हळ्यार एसेंब्ली जावन स्टेट युनिव्हर्सिटी जावन तें जावन पास जाल्यार मात्र ताका युनिव्हर्सिटी टॅग दिवया आनी तशेंच सेंट्रल युनिव्हर्सिटी जाल्यार तें जावन पार्लिमेंट जावन पास जावन आयल्यार मात ताका युनिव्हर्सिटी टॅग दिवया त्या देखून 1956 इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स जावंक पुरो IIT जावंक पुरो ते व्हडले संस्थे ताणें ती एसेंब्ली जावन पास करचें का लायक म्हणून तांकां समजोवन ते रेकग्निशन दिवचे खातीर 1956 UGC जावन सेक्शन 3 म्हणून ताणें स्टार्ट करून
त्या सेक्शन 3 जावन डीम टू बी युनिव्हर्सिटी म्हणून स्टार्ट केलें. डीम टू बी म्हळ्यार एक रेकग्निशन दिवचो एक विशय. पूण अजूनय तो 1956 अजूनय तो डीम टू बी युनिव्हर्सिटी म्हणून आसा. पूण आमच्या इंडियेंत अबाउट 140 डीम टू बी युनिव्हर्सिटीज आसा. ओके आतां व्यत्यास कितें म्हळ्यार दुसऱ्या संस्थांक आनी आमच्या संस्थांक हे रेकग्नायज्ड एक मस्त वर्सां जावन एक संस्था आसा. त्या देखून ताका परतून एसएमई जावन पास करची गरज ना. UGC जावनूच आमी ताच्या रेग्युलेशन्स पुरे फॉलो केल्यार डीम टू बी युनिव्हर्सिटी म्हणून करतात. पूण तातूंत व्यत्यास आनी तातूंत एडवांटेज मस्त आसा. आतां स्टेटांत 2 टायपाचे युनिव्हर्सिटीज आसतात. एक एडेड इन्स्टिट्यूशन्स आतां गव्हर्मेंट जावन सुरू केल्ले इन्स्टिट्यूशन्स आनी एक स्टेट प्रायवेट युनिव्हर्सिटी म्हणून. तो स्टेट प्रायवेट युनिव्हर्सिटी म्हणल्यार तांच्याच रेग्युलेशन्स प्रमाणे तांच्यात ऍक्ट म्हणून आसता ताच्या प्रमाणे चलता. पूण डीम टू बी युनिव्हर्सिटींत सेंट्रल रेग्युलेशन UGC जावनूच हे आमच्या स्टेटा संबंध ना. त्या देखून आमकां खंय जाल्यार वचयत आमकां टेरिटरी म्हणून ना. आतां स्टेट युनिव्हर्सिटी जाल्यार तांकां स्टेटा भितर मात्र तांकां तांचे एक युनिव्हर्सिटी चलोवन घेत आनी सेंट्रल युनिव्हर्सिटी सेंट्रल भितर मात्र. पूण डीम टू बी युनिव्हर्सिटी म्हळ्यार तांकां मस्त एडवांटेज आसात. एक पयलें एडवांटेज म्हळ्यार आमकां खंय जाल्यार इंडिया भितर जावंक पुरो इंडिया भायर जावंक पुरो आमकां ऑफ शोर कॅम्पस म्हणटात इंडिया भायर जाल्यार आमकां खंय तरी आमचो संस्थो सुरू करचें. ते एक विशेष एडवांटेज खाली डीम टू बी युनिव्हर्सिटी मात्र. ते कित्याक म्हळ्यार आमच्या UGC जावन रेकग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशन्स म्हळ्यार इतल्याच वर्सां तांणी संस्थो चलोवन व्हरला आनी ताका इतलें रेकग्निशन आसा. ताका NAAC 3 times कंटिन्युअस CSI केल्यांत रँक मेळ्ळा. NRFांत इतल्यान रँक मेळोंक आसा. त्या देखून एलोशियस आमचे 145 years संस्था चलोवन व्हरल्यान ताका मस्त रेकग्निशन आनी अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या. त्या देखून ताणें आमकां 2024 ते रेकग्निशन दिलें आमच्या UGC जावन आमकां व्हरतो संतोश. तें एक आनी एक सीट मॅट्रिक्स म्हणटा. आतां आमी स्टेट युनिव्हर्सिटी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान जावंक पुरो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी जावंक पुरो आतां MBA कोर्स जावंक पुरो आतां प्रोफेशनल कोर्स जाय जाल्यार तांकां सिट्स इतलेच ते गव्हर्मेंट अलॉट करता. पूण आमकां डीम टू बी जाल्यान एडवांटेज कितें म्हळ्यार पुरे सिट्स आमचेच. आतां इंजिनियरींग जावंक पुरो MBA जावंक पुरो रिजर्वेशन ना म्हळ्यार आमचें रेकग्निशन जाल्ल्यान आमकां मस्त रितीनी ते आमकां प्रोत्साहन दितात आनी गौरव दितात. दुसऱ्या संस्थांचे सोड जावन गौरव आमकां ते डीम टू बी युनिव्हर्सिटी. त्या देखून लोकांनी तेंची डीम टू बी म्हळ्यार आनी केदाळ युनिव्हर्सिटी जाता म्हणून ती युनिव्हर्सिटीचे सोडूच मापांनी ताचे तावन एक फायदो मेळटा आनी आमकां तो फायदो एकच वर्सान मेळटा. एकच वर्सा भितरच आमी आतां इंजिनियरींग सुरू केलें लॉ सुरू केलें. ते खंयच्याय दुसऱ्या संस्थाक साथ दिना. पूण आमकां डीम टू बी जाल्यान ते साथ जालां. त्या देखून आमकां व्हरतो संतोश आमचो संस्थो UGC जावन आनी मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन सेंट्रल जावन तो रेकग्नायज केला. त्या देखून आमकां मात तो फायदो न्ही. आमकां मेळ्ळो फायदो तो दुसऱ्यांक आमी वांटून घेता. आमच्या भुरग्यांक मेळटा तो आमच्या शिक्षकांक मेळटा आनी सगळ्यांक एक संतोश असो एक विशय. तशें म्हणटा आसतना तुमी अशें सांगता आसतना म्हाका बारीक खुशी जाता कित्याक हांव एक एलोशन हांवें 2 वर्सां कित्याक म्हळ्यार एक सांगणी आसा वन्स एन एलोशन ऑलवेज एन एलोशन म्हण सांगून. सो म्हजी एक कॉलेज म्हाका एक ल्हानसो तातूंत एक भाग आसा म्हणटना म्हाका एक बारी एक अभिमानाची गजाल. 1818 ती कॉलेज सुरू जाता. खाली 9 जाणां जेजुईत पाद्र्यापांनी सांगाता मेळून सुरू केल्ली एक कॉलेज. सो आमच्या कॉलेज सुरू केली दीस कशें आसले ताची हिस्ट्री कशी आसली आमच्या लोकांक इल्लेशें तुमी सांगशात जाल्यार बरें आसलें. कितें जालें म्हळ्यार कडियाळांत आमचो क्रिस्तांवचो लोक तो शिकपा खातीर बॉम्बे जावंक पुरो चेन्नई जावंक पुरो ट्रिची जावंक पुरो कलकत्ता जावंक पुरो तेंय सर्व येताले. त्या देखून ताणें एक मनावी केली आमच्या पाप साहेबाक आमकां एक बरो संस्था जायची एक शिकपा खातीर. आमचो लोक हांगासर मस्त आसा कॅथलीक लोक तांच्या खातीर एक शिकपा संस्था जायचे म्हणून ताणें विचारलें जाल्यार पाप साहेबान जेजुईतांक विचारलें आनी जेजुईतांक इटलीचे मिलान प्रॉविन्स म्हणून आसा त्या वेनीस मिलान प्रॉविन्साच्या पाद्रापांक हांगा धाडून तो संस्थो आमी सुरू केलो. ते 1878 डिसेंबरांत हांगा येवन पावले. एकच वर्सा उपरांत 1818 तांणी कडियाळ बैलांत हो संस्था सुरू केलो. पयले 162 स्टुडंट्स एक 4-5 जाणां टिचरांक धरून तो संस्था सुरू केल्लो. आतां 145 yearsनी आतां आमी ऑलमोस्ट 16,000 भुरगे आसात आमच्या कॅम्पसांत. सो ते एक व्हडली वाडावळ म्हणून वर्सांनी. पूण सुरवेल्या वर्सांनी ती वाडावळ इल्ली उण्या माट्टर जाली. पूण 2000 उपरांत ती इल्ली फास्ट जाली. म्हळ्यार 2000 उपरांत म्हळ्यार PUC आनी
डिग्री एकच आसली 2000 उपरांत बायफर्केशन जालें करेक्ट ताचे उपरांत एलोशियस कॉलेजीक ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळें करेक्ट आनी तशेंच PUCक वाडावड जावंक आमकां साध्य जालें करेक्ट तशेंच डिग्रीक वाडावड जावंक साध्य जालें मागीर आमी गोंजागा म्हणून आनी एक संस्था सुरू केलो CBSE भुरग्यांक तोय आतां सुरू करून एक 12-13 वर्सां जालीं करेक्ट आनी BRI म्हणून आमी आनीक एक्सपान्शन केलें करेक्ट थंयसर MBAक आनी MCAक आनी दुसरे मास्टर्स प्रोग्रामाक करेक्ट तशें एक्सपांड करना आतां 16,000 भुरगे आमच्या कॅम्पसांत म्हणून येतात करेक्ट एलोशियसांत हांगासर आसात पूण युनिवर्सिटीच्या अंडर आमकां 8,200 भुरगे आसात आजून ओके सो ऑटोनॉमस जाका आनी डीम टू बी युनिवर्सिटीक हें कालें तुमकां कोणाक एफिलिएट कर म्हळ्यार डीम टू बी युनिवर्सिटीन कोणाक एफिलिएट करियेत की हाचे विशयान म्हाका इल्लेशी नॉलेज दिताली वय आमी 2007 पयलें आमकां ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळें करेक्ट ऑटोनॉमस स्टेटस म्हळ्यार आमी एफिलिएटेडूच इन्स्टिट्यूशन जाल्ल्यान पूण 3 विशयांत आमकां ऑटोनॉमी मेळ्ळी एक विशय म्हळ्यार आमचेंच एक करिकुलम म्हणटा हांव एक सिलेबस करूंक बोर्ड ऑफ स्टडीज करूंक आमकां साध्य जालें नाल्यार आमचे पुराय विशय सिलेबस परत तेय युनिवर्सिटी जावचे ते आमी आमकां सांगल्या प्रमाणे आमी करचे करेक्ट पण हांगासर आमच्या विद्यार्थ्यांक तांचे एक ओपिनियन काडून आमच्या बेस्ट ऑफ फॅकल्टीचे ओपिनियन काडून आमकां बोर्ड ऑफ स्टडीज केले जाल्यार एक करिकुलम आमकां आतांच्या कॉन्टेक्स्टा प्रमाणे आमकां करियेत तो एक अवकाश मेळ्ळो आनी एक एग्जामिनेशन म्हणटा हांव आमच्याच टिचरांनी म्हळ्यार आमचेंच करिकुलम जाल्ल्यान आमकां एग्जामिनेशन करूंक तें साध्य जालें आनी दुसऱ्यान शेड्यूल आमचें गव्हर्मेंट शेड्यूल इल्लें फाटी आसता आनी इल्लें स्लो वयचें पूण ऑटोनॉमी जाल्ल्यान आमकां एक शेड्यूल वगीन सुरू करून आमचे कार्यक्रम वगीन सुरू करून भुरग्यांक प्लेसमेंटा खातीर तें साध्य जालें करेक्ट आतां डीम टू बी म्हळ्यार एक स्टेप अहेड आमकां डिग्री दिवंक साध्य नासलें आमी एफिलिएटेड ऑटोनॉमी आसलें जाल्यार डिग्री तुका युनिवर्सिटी जावनूच जायची करेक्ट ताका आतां आमकां डीम टू बी मेळ्ळ्यान हे करिकुलमूय आमचेंच एग्जामिनेशन आमचेंच वॅल्युएशन आमचेंच मागीर 6 रितींनी शेड्यूलूच आमचें जाल्ल्यान कडेक डिग्री आमीच दिवची आमचे सेंट अलोशियस जावन त्या देखून आमकां आतां मस्त एक रितीचो एक अभिमान भोगता कित्याक म्हळ्यार इतल्या वर्सांनी आमी चलोवन गेल्लो संस्थो आमच्या भुरग्यांक एक तरेचे एक संतोश कित्याक म्हळ्यार तांकां कॉलेज जाल्ल्या कुडले तांचे युनिवर्सिटी स्टडीज जाल्ल्या कुडले तांकां डिग्री मेळटा रायट नाल्यार कॉन्वोकेशना खातीर 1 वर्स तांकां राखपाचें करेक्ट आतां आमचे मेयांत एग्जाम जाले जाल्यार 1 जुलय भितर तांकां कॉन्वोकेशन मेळटा करेक्ट त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आतां फर्स्ट बॅच ह्याच वर्सा आमचे PG स्टुडंट्स भायर पडटात करेक्ट 2025 त्या देखून पुरे पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्सांक येवच्या वर्सात तांकां डिग्री आमी दिता ताचे सांगात कॉन्वोकेशनूय आमीच 2 म्हयने उपरांत कंडक्ट जावन दितले हय आनी तांकां प्लेसमेंट जालें जाल्यार तांच्या उन्नत शिकपाक भायर वचत जाल्यार तांकां कुडले वचोंक साध्य जाता नाल्यार तांणी 1 वर्स राखचे मागीर वचोंक तांचे शेड्यूल टायमार आसना त्या देखून 6 रितींनी आमकां हांचो मस्त फायदो जाला आनी भुरग्यांक ताचो फायदो कंडक्ट जावन मेळटा तुम्ही लॉ कॉलेज सुरू केल्या सांगात आतां इंजिनियरींग कॉलेज सुरू केल्या म्हूण सांगून आमच्या DSSGची इंजिनियरींग कॉलेज सेंट जोसेफाची वा मंजुरात आसा म्हणटा आसतना हांगासर एक तुम्ही एलोशियसांत एक इंजिनियरींग कॉलेज सुरू करन थंयसर एक आमच्याच कम्युनिटीच्या 2 म्हळ्यार एक जेजुईत आसात एक DSSGचे पदऱ्याप आसात तांच्या मदीं ते कॉम्पिटिशन आसा म्हूण सांगून लोकांच्या मतीन सबार सवाल म्हळ्यार म्हजे कडेन उलयतना थोड्यान सांगली आसात हाका एक क्लॅरिफिकेशन दिवचे एक प्रयत्न करतात गी फादर हांवें सांगल्या प्रमाणेच एलोशियसांत आमी पयले धांवनी इंजिनियरींग सुरू करचें म्हणून आमकां मोन आसलें पूण तें मोन आसलें जाल्यार आमी युनिवर्सिटी जावना पूण DSSन ताचे पयले मेट काडिल्ल्यान आमकां वर्तो संतोश देसान मस्त भुरग्यांक तो अवकाश मेळ्ळा पूण कंप्युटर सायन्स आमी सुरू केले जाल्यार पयले कंप्युटर्स 1985 सेंट अलोशियसाकच आयिल्ले फादर डेंझिल आसतना जावंक पुरो फादर लिओ आसतना लिओ प्रिंसिपल जावन आसलो आनी देखून ते विविध रितीचे कोर्सीस आमी त्याच टायमार सुरू केले त्याच टायमार ते विविध कोर्सीस सुरू केल्ले आसतना आमकां कंप्युटर सायन्स BC आसा आमच्या लागीं ताचे उपरांत डेटा सायन्स आसा बिग डेटा एनालिसीस आसा MC आसा त्या देखून आमी चिंतलें आमच्या लागीं सवलती आसात आमचे स्टुडंट्स आनी शिक्षकय तांचो बरें आशिल्ल्यान कंप्युटर सायन्सा संबंद जाल्ले मात्र इंजिनियरींग कोर्स आमी करता म्हणून आमच्या बिस्पाक सांगलां तशेंच आमच्या DSS पदरापैकी सांगलां त्या देखून आमी सांगता कॉम्प्लिमेंट जावनच हे आमी सुरू केला शिवाय हे कॉम्पिटिशन कंडक्ट न्ही आनी आमचे एक आसल्यान भुरग्यांक तांचो एका रितीन सवलतो मेळटात म्हळ्यार कंप्युटर सायन्स बरो डिमांड आसा आतां त्या देखून तेय जोसेफ्स कॉलेजीन जावंक पुरो इंजिनियरींग कॉलेजीन जावंक पुरो आमच्या जावंक पुरो इंजिनियर भुरगे येतात पूण तेय मेकॅनिकल आसा सिवील आसा
दुसरे दुसरे तरांचे इंजिनियरींग प्रोग्राम आसा ते कंटिन्यू जाते आसात पण आमी खाली कंप्युटर सायन्स संबंध जाल्यार मात्र कोर्स सुरू करता त्या देखून आमी भुरग्यांक एका रितीचे सवलती मेळटात करेक्ट म्हळ्यार कोडयाळांत क्रिस्तांवचे भुरगे मस्त आसात राईट तांकां 2 संस्थे आसत जाल्यार तांकां चॉयसी आसा करेक्ट तांकां मुखार वचोंक साध्यते आसा त्या देखून आमी सांगातच मेळोन तेंचो डिरेक्टर जावं पुरो आमी जावं पुरो आमी फ्रेंडशीप परस उलोवनूच हें परस सुरू करून आमच्या भुरग्यांक कशें आमी मुखार वचोंक साध्य जाता ते साध्य जाल्ल्या प्रमाणे आमी आतां MBA जावं पुरो करेक्ट पयलें सुरू केल्लें आमी करेक्ट मागीर थंय सावन जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजीन सुरू केलां त्या देखून कॉम्पिटिशन म्हणून ना करेक्ट आतां ॲग्नेसांनी सुरू केलां त्या देखून आमी सकयल क्रिस्तांव संस्थे एका रितीन कॉम्पिटिशन नासतना कॉम्प्लिमेंट करून आमच्या भुरग्यांक खंयच्या खंयच्या रितीन तांकां मुखार वयर वचोंक जाता ते साध्यता आमी खंडीत जावन कोडयाळां दिता सांगाता मेळोनूच वावर करता आनी सांगाता मेळोनूच मुखार वचचें म्हणून आमचो एक मोन आनी आमचे एक विशय जावन आसा एलोशियसांत आतां एक लॉ कॉलेज सुरू जाता आसा सो हाचो फायदो कोणाक पुरो मेळटा कळ्ळे पुरो ऑप्शन्स ते आसात म्हणजे आतां कॉर्पोरेट लॉ की आतां मुस्तो डिमांड येवन आसा तशें म्हणटा आसतना आमच्या लॉ कॉलेजी विशयांत आमकां इल्लीशी माहिती मेळत गिफाद पळय पयलें जावन आमकां लॉ कॉलेज सुरू करचें म्हणून मन आसलें पूण साध्य जावना पूण युनिवर्सिटी जाल्ल्या उपरांत आमकां मस्त एडवांटेज आसा ना जाल्यार आतां लॉ कॉलेज सुरू करचें जाल्यार ते कर्नाटकाचे हुबळीचे अंडर येता पूण हुबळीचे अंडर आयल्यार परतून ताका ऑटोनॉमी ना करेक्ट पण आमकां आतां युनिवर्सिटी स्टार्ट केल्ल्या उपरांत आमकां स्ट्रेट BCA जावन बार कावन्सील ऑफ इंडिया सेंट्रल जावनूच तो अवकाश मेळ्ळा त्या देखून आमी ते 2 कोर्सेस स्टार्ट केल्यात BBA लॉ विथ ऑनर्स आनी LLB विथ ऑनर्स एक 5 वर्सांचो कोर्स आनी एक 3 वर्सांचो कोर्स ते ऑनर्स प्रोग्राम खंयच ना करेक्ट कोडयाळांत फर्स्ट टायम ते ऑनर्स प्रोग्राम सुरू केले सेंट अलोशियसांत आनी आमच्या स्टेटान जाल्यार एक थोड्या संस्थांनी मात्र ते ऑनर्स प्रोग्राम आसचे त्या देखून आमच्या भुरग्यांक ते ऑनर्स प्रोग्राम केले जाल्यार तांकां मुखार वचूं येता आनी मुख्य जावन आमच्या कॅथलीक भुरग्यांक एक लॉयर जावन मुखार येती जाल्यार आमकां व्हरतो संतोश ह्या दिसांनी सुमार भुरगे आमचे तरणाटे लॉ काडूंक आशेतात आनी थोडे जड्जी जाल्यात आमकां मस्त अभिमान भोगता त्या देखून आमी हांगा सुरू केलें जाल्यार आमच्या पाद्रापांक जावं पुरो सिस्टरांक जावं पुरो तो एक व्हरतो अवकाश आनी आमच्या सांगाता लॉ करून आमच्या समुदायाक आनी आमचे सोशल जस्टीस म्हणटा एक न्याया खातीर झुजोवंक आमकां मस्त अवकाश आसा एक स्पेशली आमी मायनॉरिटी संस्था जाल्ल्यान अल्पसंख्याक खातीर आनी दुसऱ्या दुबळ्या लोकां खातीर झुजोवंक हो एक व्हरतो अवकाश त्या देखून पयलें आमकां मन आसलें पूण आतां युनिवर्सिटी जाल्ल्यान तें साध्य जालें आनी तो संस्था मुखार व्हरून जाल्यार सगळ्यांचो आमकां सहकार गरज आसा सगळ्या क्रिस्तांवांक एक व्हडलो अवकाश कोडयाळांत नाजाल्यार दुसरे संस्था आसले आमचे क्रिस्तांवाचे संस्थे नासले दुसऱ्यान पुरो आसले इंजिनियरींग आसलें मेडिकल आसलें पूण आमकां लॉ एक नातिल्ल्यान आमी एक मस्त वचोन चिंतून आसलें काल्याक आमी लॉ सुरू करून वचो म्हणून ते सुरू केल्ल्यान आमकां फर्स्ट बॅचान बरे बरे भुरगे मेळ्ळ्यात आनी मस्त क्रिस्तांवाच्या भुरग्यांक अवकाश मेळ्ळा आनी ती पुरे भुरगे बरे कशें करून मुखार जड्ज जाती जाल्यार आमकां एक व्हरतो संतोश तोच जावन आसा आमचो एक उद्देश चढावत कोडयाळांत आमचे खंयचे प्रशिक्षण संस्थे आसात आमचे सेमिनरी जावं दी इवन फादर मुल्लस जावं दी हे पुरो संस्थे इनिशियली सुरू केल्ले आमच्या जेजुईत पाद्र्यापांनी ताचे उपरांत DSCs आमची कंटिन्यू करून वचून आसा तशें एलोशियसांत जावं दी वा आमच्या जेजुईत पाद्र्यापांत कोडयाळा मस्त कॉन्ट्रिब्युशन मेळ्ळा ताचे विशयां दिल्लीशी म्हाका नॉलेज दितात गी फादर हांवें पयलें सांगलें बरोवन आमच्या क्रिस्तांवच्या लोकांनीच कॅथलीक लोकांनीच विसरलें त्या देखून जेजूत पाद्रापांगा त्या विशयांत आयिल्लें 1878 येवन 1880 एस्टाब्लीश करतानाच 9 जाण जेजुईत हांगासर आयिल्ले तांचो 9 जाणां पैकी फादर मुल्लर एकलो तो मॅथमॅटिक्स शिकयतालो ताचे सांगतात होमिओपॅथीन ताका बरें एक स्टडीज केल्यान माहीत आसल्यान थंयसर ताणें पिल्स दिवंक सुरू केले मागीर थंय फादर मुल्लरूय स्टार्ट केलें मागीर ते सांगतात बिस्प पयलेंचे बिस्प ते जेजुईत जावन आसले आतांच आसल्या जाग्यार मागीर ताचे उपरांत सेमिनरी आमी सुरू केली मुल्लास मेडिकल कॉलेज आमची जाली फातिमा रिट्रीट हावस जावंक पुरो मागीर कोडियल बैल प्रेस जावंक पुरो सो ह्या रितींनी मस्त आमी हांगासर अवकाश आमच्याच लोकांक कॅथलिकांक वयर येवंक आमी दिल्यात पूण ताचे उपरांत आमी चिंतलें काल्याक म्हळ्यार आमी जेजुईतान केदाळ एक संस्था सुरू करून आमी थंयच रावना एपडी एक रितीक पावल्ल्या उपरांत आमी DSC सोडून दिता आनी मुखार वता तशेंच आमकां एलोशियसाकी तशेंच प्लॅन आसलें आमी 1918 100 वर्सां जाताना एक उद्देश आयलो आमी कित्याक एलोशियस कॉलेजी आमी DSC दिवन
आमी हांगासर पुराय बंद करून मुखार वचूं येता म्हळ्यार कित्याक हांगासर DSC पदराप बऱ्या रितीन वयर आयल्यात आनी संस्था बऱ्या रितीन चलत आसात तांकां कितें आमी हँड ओवर करनोजो म्हणून पूण आमच्या कॅथलीक लोकांनी सोडून आमकां कॅथलीक लोक हांगासर आयिल्ले पयलीं आमी आपयले तुमकां एक तरी तुमी संस्था तांकां तर तुमी उरयचे त्या देखून तांणीच आमकां रावोन एलोशियस संस्था तुमच्याच नांवार बंद वर्सून वचचे म्हणल्या खातीर आमी एलोशियसांत आसा मागीर दुसरे सुवर संस्थे मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज 1937 आमी हँड ओवर केली तांकां आनी सेमिनरी 1996 हँड ओवर केली आनी दुसरे संस्थे तशेंच आमी हँड ओवर करन आज आतां काल एक एलोशियस संस्था मागीर फातिमा रिट्रीट हावस मागीर आमच्या आशा किरण म्हणून भुरग्यां खातीर आमचेच जेजवीत सगळे इंडियन हाऊस स्कॉलास्टिक्स तांकां शिकपा खातीर तो एक संस्था मागीर लॉयला आनी एक संस्था एक 4 संस्थे मात्र आमी हांगासर आतां चलोवन आसा पूण एलोशियस आतां परिगणीत विश्वविद्यालय जाल्ल्यान डीम टू बी जाल्ल्यान ताच्या अंडर आमी आतां 11 स्कूल्स सुरू केल्यात 11 स्कूल्स जाल्ल्यान तांत 11 स्कूल्सांत दुसऱ्या दुसऱ्या रितीनी भुरग्यांक आतां अवकाश आसात आमच्या सायन्सांत तुवें तें सायन्स शिकिल्लें तुका उरता सायन्सांत आमी पयलीं जावन आमी सुरू केल्ल्यान वी आर क्वायट गुड एट दॅट आनी तशेंच लायफ सायन्स जावंक पुरो मागीर IT जावंक पुरो आमी स्टार्ट केल्यान 11 आमी आतां स्कूल सुरू केल्यात एक लायफ सायन्साचो म्हणून तातूंत अंडर ग्रॅज्युएट जावंक पुरो पोस्ट ग्रॅज्युएट जावंक पुरो विविध रितीचे कोर्स आसात आतां बायोटेक्नॉलॉजी मायक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री कितेंय तरी सायन्स जाला ते पुरे कोर्स आमचे सांगात आसात तशेंच फिजिकल सायन्स जावंक पुरो बेजीक फिजिकल सायन्स जावंक पुरो मागीर ताचे वयले कोर्सेस अंडर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आमच्या सांगात आसात तशेंच भुरग्यांक IT शिकत जाल्यार BCA आमी इन्फॉर्मेशन सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी स्कूल केला तांचे अंडर BCA येता मागीर MCA येता सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी बिग डेटा सायन्स पुरे कोर्सेस ताचे अंडर येतात आनी आमी एनिमेशन आनी विज्युअल कम्युनिकेशनूय गेल्या वर्सा ते सुरू केला पुरे ते BCA अंडर येतात ते आनीक आमी स्कूल सुरू केला ते स्कूल ऑफ बिझनेस एंड मॅनेजमेंट तातूंत BBA कोर्सेस तुका मन आसलें करूंक ते अवकाश नातले पयलीं ताका BBA म्हणटाले आतां BBA म्हणटा ताचे सांगात MBA आसा आमचे ते दोनूय ते स्कुला अंडर येतात ताचे उपरांत आमचे कॉमर्सांत मस्तून विद्यार्थी आसात कॉमर्स आमी फर्स्ट इयराकच ऑलमोस्ट अबाउट 900 भुरग्यांक आमी घेता 3 वर्सांक म्हणटाना एक ऑलमोस्ट 2700 भुरगे कॉमर्सांतच आसात ते कॉमर्सांत आमी स्कूल ऑफ कॉमर्स अकाउंटन्सी आनी फिनान्स म्हणून तातूंत विविध रितीचे कोर्सेस आनी बेजिकली आमी CA स्टार्ट केल्ले CA आमच्या इंडियांत एटलिस्ट 2 या 3 रँक इंडियांत आमकां मेळ्ळ्यात पयलेंदा जावन ताचे उपरांत कितलेशे CA आमच्या कर्नाटकांत जावंक पुरो कोडयाळांत जावंक पुरो इंडियान जावंक पुरो एक 100 आनी CA आमच्या संस्थेंत उदेवन आयल्यात ताचे उपरांत ACCA म्हणून ते UK बेस्ड रिसेंटली आमी आय थिंक काल गेपोर कोण दायजे वांगडा सांगले 100 ACCA स्टुडंट्स आमच्या कॉलेजींत एफिलिएट जावन आयल्यात ते फाटल्या काल एक 7-8 वर्सां जावन आनी तातूंत 3-4 आमकां ग्लोबल रँक्स मेळ्ळ्यात ACCA जावन आनी गेल्या वर्सा US बेस्ड CPA आमी स्टार्ट केला ते US बेस्ड कंपनी वचत जाल्यार तशें आमकां ते CA जावन चार्टर्ड अकाउंटंट जावन एक इंडिया खातीर UK बेस्ड एक 120 कंट्रीसीन वचोन मागीर US बेस्ड ते आमी सुरू केला त्या देखून BCOMांत ताचे उपरांत इन्वेस्टमेंट मॅनेजमेंट जावंक पुरो एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जावंक पुरो भुरग्यांक शिकते आसतना 3rd इयरांत ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तांकां कामाकच वचयेत एप्रेंटीस जावन मागीर तांकां बरें काम केलें थंय जावन कामां सेरवयेत तशें आमचे विविध रितीचे प्रोग्राम थंय आसात ताचे उपरांत आमच्या लागीं दुसरे कोर्सेस म्हळ्यार आर्ट्स एंड ह्युमॅनिटीज आमकां वर्त्या मोगाचे म्हळ्यार आतां सगळ्यांनी डिमांड आसतो कंप्युटर सायन्साक पूण एलोशियस संस्थांत आर्ट्स एंड सायन्साक केदाळाय थंयसर एक अवकाश आसा ह्युमॅनिटीज भुरग्यांक म्हळ्यार आमी समाज एक वावर करचे मनीस जाल्ल्यान आमकां समाजान तो डिमांड उणो जाल्यार ताच्या खातीर वावर करून तो डिमांड सोडोवचें काम आमचें हिस्ट्री जावंक पुरो पॉलिटिकल सायन्स जावंक पुरो सोशियोलॉजी जावंक पुरो आनी आतां जर्नलिजम सुरू केला सायकॉलॉजी पुरे एका कोर्साक आतां नंबर उणें जाला जाल्यार आमी वावर करून ते नंबर सोडोवंक मस्त प्रयत्न करन आसा हांव ताचे सांग आतां लँग्वेज स्टडीज म्हणून आमी आतां विविध रितीचे लँग्वेज इंडियन लँग्वेज सकट आमी लँग्वेज दिते आसा हांव आतां फॉरेन लँग्वेज आमी सुरू करूंक आतां प्रयत्न करते आसा ते फॉरेन लँग्वेजीस जावंक पुरो जर्मन जॅपनीज मँडरीन आनी कोरियन हे पुरे आमी दिवंक आनी एक आनी 2 वर्सांनी आमी एक लँग्वेज अकाडमी म्हणून सुरू करता हांव थंयसर कडियळच्यांक आमच्या भुरग्यांक मात न्ही दुसऱ्यांक घेवन शिकचो मस्त अवकाश आसा आनी थंयसर तांणी शिकयत मागीर वोकेशनल स्टडीज म्हणून
तो आम्ही खंय ना इंडियांत. ओके आम्ही आमच्या कॉलेजीत मात्र एक BVOC कोर्सेस म्हणून स्टार्ट केल्यात. एक फाटले 10 वर्सां जावन बऱ्या रितीन चलते आसात. म्हळ्यार भुरग्यांक कोणाक थियरी शिकोवंक मन ना, तांकां 40% थियरी पूण 60% प्रॅक्टिकल. वाव तांकां शिकते आसतना खंयसर इंटर्नशिपा वसी येत, कामाक वसी येत, तेंत प्रॅक्टिकल तांकां एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार ते भुरगे बऱ्यान स्वउद्यमी जावन मस्त जावन वावर करन आसात. तांकां आमचे सांगात 500 कोर्सेस आसात. मागीर नवेच आमी स्टार्ट केले आतां स्कूल ऑफ इंजिनियरींग. तातूंत 4 कोर्सेस स्टार्ट केल्यात. कंप्युटर सायन्स अँड इंजिनियरींग, कंप्युटर सायन्स आनी AIML ताका मस्त अवकाश आसा भुरग्यांक. मागीर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आनी इन्फॉर्मेशन सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. मागीर स्कूल ऑफ लॉ आमी आतां BBA लॉ LLB with 5 years आणि LLB with 3 years. आणि मुखाराक आमी ताचे विशयांत BA स्टार्ट करता, BSc स्टार्ट करून पुरो लॉंत, मागीर BCom with लॉ ते पर आमकां अवकाश आसात ते आमी सुरू करता. ते सांगत आमचे लागीं B.Ed पयलीं जावन आसलें एक 15 वर्सां जावन. ते स्कूल ऑफ एज्युकेशन थंय भुरग्यांक आमकां टिचर जावं येत. आमी बरें करून ते ट्रेन करता. पण आमकां मुखार बरे टिचर्स जायचे. ते टिचर्स जाय जाल्यार आमच्या संस्थेन बरें करून तांकां एक ट्रेनींग करून तांकां तरबेती दिली जाल्यार ते हांगासर उरून आमच्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवन आमच्याच इन्स्टिट्यूशनांनी तांकां वयर येवंक साध्य आसा. तशें आमचे 11 स्कूल्स आसात. त्या देखून मस्त अवकाश आसा भुरग्यांक, आमच्या कॅथलीक भुरग्यांक हांगासर येवंक. पूण आमचे संस्थो 1880 स्टार्ट जालो जाल्यार ते डिस्क्रिमिनेशन नासतना क्रिस्तांवांनी सुरू केलो जाल्यार आतां कोडयाळान कोणा लागीं सरले तो आमचो संस्थो म्हणटा. हिंदूचे जावंक पुरो, मुस्लिमाचे जावंक पुरो, आमी कांय क्रीड कास्ट नम्मा कॉलेज म्हळ्यार सगळ्यांक कितें अवकाश मेळटा. टिचरां जावंक पुरो कांय डिस्क्रिमिनेशन नासतना मेरिटा वयरूच तो संस्था सरून आयिल्ल्यान आमकां कोडयाळच्यांक एक वस्त संतोश आनी आमकां क्रिस्तांवांच्याक. ताचे उपरांत आमी आतां कारागिरांत कोडयाळांत कॉन्टेस्ट करता आसा. तुमकां विविध रितीन कश्टन आसा आमी. थोड्यांक रिलिजना विशयान जावंक पुरो समजून नासतना त्या देखून आमी आतां कॉलेजी भितरच इंटरफेथ डायलॉग म्हणून सुरू केला. आनी पीस अँड रिकन्सिलिएशन म्हणून मस्त भुरग्यांक आमी ट्रेनींग दिता आसा. ते रिलिजना विशयांत रिलिजन डीप डावन काल शिकयता आमकां. आनी रिलिजना विशयांत आमी झगडीं करनासतना कॉन्फ्लिक्ट आसतना डायलॉग करून कशें एकामेका संतोशान जीव येत ताचे विशयान आमी कोर्सेस स्टार्ट केल्यात. तशेंच आमकां आमच्या प्रिजन आसा कोडयाळचें थंयसर आमचे प्रिजन मिनिस्टर ऑफ इंडिया सांगता आमी एक सुमार कोर्स स्टार्ट केल्यात. 2 डिप्लोमा कोर्स येदोळ दिल्यात. एक डिप्लोमा इन ऑर्गॅनिक फार्मिंगांत आनी डिप्लोमा इन हर्बल मेडिसिना विशयांत. ते तरबेती ते अंडर ट्रायल्स जोडून थोडे भायर आयल्यात आनी तांकां लायसन्स म्हणून ते फार्मिंग तांणी स्टार्ट केल्लें आसा. म्हाका समाजान मेळ्ळ्या ते दळूस भायर येवन. आनी आतां रिसंटली आमी क्रिमिनॉलॉजी आनी ताचे विशयांत ट्रेनींग कशें करचें तें तरबेती जोडून लोकांनी कशें कावन्सिलींग करयेत हाचे भितर प्रिजना भितर तो कोर्स आमी आतां रिसंटली स्टार्ट केला. रोशनी निलयाच्या सांगात कोलॅबोरेशन करून. पण ते क्रिमिनॉलॉजी कोर्स आसले तांच्या सांगात आमी ऑलरेडी कोलॅबोरेट करून तोय संस्थो आमी एक डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स आमी सुरू केला. तशें मस्त आमी अवकाश कितें आमकां मेळटात ते आमी जोडून आसा. आनी आतां रिसंटली आनी एक सर्टिफिकेट कोर्स आमी स्टार्ट केला जिरोंटॉलॉजी म्हणून. हांगासर मस्त आमचे कॅथलीक प्रायमंत आसात आनी तांकां बऱ्या रितीन एक तरबेती मेळिल्ले व्यक्ती नात. त्या देखून तांकां कशी तरबेती दिवची. आनी आमच्या प्रायमंतांनी इतलो कॉन्ट्रिब्युशन केलां आमच्या कोडयाळाक. तांणी आतां प्रायमंत जावन ह्या स्थितींत आसतना तांकां कुमो करचे खातीर तांकां बरे ट्रेन्ड नर्सेस मेळ्ळे जाल्यार मस्त उपकार पडटा. जिरॅट्रिक्स म्हणटा तो कोर्स आमी रिसंटली स्टार्ट केला. तशें विविध रितींनी कितेंय तर अवकाश आमच्या लोकांक जाय जे ते पुरो आमी आयदर सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा ऑर डिग्री दिवन आमी हांगासर सुरू केल्यात. आनी आमच्या विक्षकांक कितेंय तर आमी नवें तर करीत जे आमच्या लोकांक कांय मुखलें शिकपाक आनी गरज आसा जाल्यार तसले आमी संस्थे आनी डिप्लोमा सर्टिफिकेट करूंक आमी खंडीत मुखार येता. आता मी इतलें पुरो सांगल्या उपरांत फाल्यां तुमचे कडेन एक सवाल हांवें विचारचें. एलोशियसान मेळनातले कलेबडी कोर्स आसात गी? आसात. आतां मेडिकल कॉलेज सगळे सर्ते आसात. मेडिकल कॉलेज तुमी कित्याक सुरू केन्ना म्हणून केदळे सांगचे मेडिकल कॉलेज सुरू जाली आमचे जावन मुल्लार सुद्दां. त्या देखून आमी मेडिकल कॉलेज बरी तरान चलते आसा. त्या देखून आमी केदळे सांगचे आसा ते आमचोच जाल्यान आमी सांगत जावन वावर करते आसा. देश पात्रापणी बऱ्या रितीन तो संस्था मुखार व्हरून गेल्यात. तांकां शाबासकी आनी आमी तांतूं आमी हात घालना कित्याक म्हळ्यार तो संस्था आसा. त्या देखून आमकां गरज ना. आनी हे पुरे संस्थांनी आमी सांगता म्हणून काम केलें जाल्यार आमकां मुखार येवंक साध्य आसा. पूण आमकां एक अवकाश म्हळ्यार आतां डीम्ड टू बी युनिवर्सिटींत पयले सवाल दिसांनी अफिलिएटेड करूंक जाता गे म्हणून अफिलिएटेड करूंक जायना. म्हळ्यार युनिटरी
युनिवर्सिटी जाल्ल्यान पूण आमकां ऑफ कॅम्पस स्टार्ट करया. करेक्ट. आतां आमचे हासनांत एक कॉलेज आसा, आमी ह्या वर्सा थंयसरी ऑफ कॅम्पस स्टार्ट करचे प्लॅनर आसा. ताका एप्लाय केला आमी, आजूच ते एप्लिकेशन वेते आसा, सबमिशन जाते आसा, पूण सबमिशन जावन कितलो तें पूण आमकां कळना. पूण तें पुराय जाय जाल्यार येवच्या वर्सा आमी हासनांत एक ऑफ कॅम्पस सुरू करता. ते एक आमच्या मतींत आसा. मागीर कापितानियो आमकां सिस्टरां दिवचेर आसात, ताच्या विशयान नेगोशिएशन ते आसा, ते बऱ्या रितीन जायत जाल्यार थंयसरी आमकां थोडे कोर्सस स्टार्ट करयेत. आनी मुखार आमी खांडजार म्हणून उडपी लागीं आमकां एक जागो आमच्या एका डॉनरांनी दिला, लॉरेन्स म्हणून. ताच्या नांवार एक थोडे कोर्सस आमचे उडपी देसीन सुरू करचे जाल्यार आमकां अवकाश आसात. थंयसर आमी प्लॅन आसा आमचे. मागीर खंय जाल्यार 5 वर्सां उपरांत दुसरे कडेन सुरू करचें जाल्यार आमी ऑफ कॅम्पस दुबळ्या भुरग्यां खातीर तांकां मुखार येवचे खातीर स्टार्ट करता. कित्याक म्हळ्यार एलोशियस सुरू जाल्लीच एक कॅथलिकां खातीर आनी एक दुबळ्या खातीर. दुबळ्या खातीर पयले दावनी मस्त वावर चलते आसा. आमकां आतां जाल्यार 40% ऑफ आमचे स्टुडंट्स येवचेच फर्स्ट जनरेशन. आनी वर्साक एक 2 या 3 करोडा म्हणसर आमी कन्सेशन दिते आसा, तांकां स्कॉलरशीप दिते आसा. मागीर मिड डे मील एक 600 युनिवर्सिटी भुरग्यांक मेळटे आसा. मोर दॅन अबाउट 1500 भुरग्यांक मिड डे मील अजुनूय मेळटे आसा. आनी ताका सर्व आमकां कारण आमचे ओल्ड स्टुडंट्स, आमचे आदले विद्यार्थी अजुनूय बऱ्या रितीन आसात आनी ते आमकां मस्त रितीन सहाय करन आसात. त्या देखून हांवें तांकां देव बरें करूं म्हणाचें. म्हळ्यार तांच्या पयशांनी आनी आमच्या उरल्यांनी आमकां डॉनर्सांनी सांगाता म्हणून ते पयशे दिल्ल्यान आमकां दुबळ्या भुरग्यांक सहाय करूंक साध्य जालां. आनीक मुखारी आमी युनिवर्सिटी जावन वेते आसतना आमी कॉर्पोरेट युनिवर्सिटी खंडीत जायना. आमी एलोशियस युनिवर्सिटीत एक दुसऱ्या तरेचे ट्रस्ट दवरून आमचे संस्कृती जावं पुरो आमच्या भुरग्यांक होलिस्टीक एज्युकेशन दिवन, सुमार संस्थे आसात खाली एकाडेमिक्सान मात्र तुका एज्युकेशन दितात, पूण आमी एकाडेमिक्सान बेस्ट ऑफ एज्युकेशन. ताका सांगता कल्चरल जावं पुरो, स्पोर्ट्सान जावं पुरो, तांकां कित्याय खंयच्याय रितीन मुखार येवंक प्रतिभा आसा जाल्यार, टॅलंट्स आसा जाल्यार तांकां आमी खंडीत जावन अवकाश आमच्या संस्थेन दिता हांव. पयलीं दावनी दिते आसले, आतांय दिते आसा आनी मुखार ते कंटिन्यू करता म्हणून हांव सांगू विशय येता. अशें म्हणटा आसतना तुमी ते सांगिचे म्हणून ना फादर, कित्याक थोड्याच दिसां आदीं एक हिस्ट्री क्रिएट जाल्या एलोशियस कॉलेजींत आनी सगळ्यांनी पळयल्या. कॉलेज त्या स्टुडंटा फाटल्यान कशी रावता, आमच्या स्टुडंटान कसलें साधन करियेत म्हणून सांगून रेमोना इवा पिरेरा ताच्या विशयान आमी सगळ्यांनी पळयलां, सगळ्यांनी वाचल्या. गोल्डन बूक ऑफ रेकॉर्ड ताणें साधन करूंक सुरू करता आसतना तावन साधन जाल्या उपरांत ताका मेळिल्ले इतले मान सन्मान आमी खंयसर पळयल्या रे. फादर प्रवीण मार्टिसाचे सांगाता कशें उबे रावले, कशें तांचे सगळे टीम आनी तो संभ्रम आमी सगळ्यांनी पळयल्या. ताणेंच डान्स केल्या त्या स्टेजीक. फर्स्ट टायम एलोशियस हिस्ट्रींत एका स्टुडंटाचें नांव रेमोना वेदिके म्हणूनय तुमी नांव दिलां. अशें म्हणटा आसतना फादर त्या रेकॉर्डा विशयांत तुमचो एक अभिप्राय आमचे वांटून घेतात. रेमोना म्हळ्यार एक आमकां वर्ते नांव तें एलोशियसाक आनी कडियाळाकी. म्हळ्यार ताणें 9th स्टँडर्ड आसतना ताका प्रधानमंत्री जावन बाल्य पुरस्कार मेळिल्लो. ताचे उपरांत ते रेडिओ सारंगा आयिल्लें, थंयसर आमी ताका मेळ्ळो. मागीर मुखार शिकपाक ताणें एलोशियस जे म्हणटाना आमी सांगलें खंडीत जावन तुका खंयच्या रितीन तुका सहकार जायची आमी खंडीत जावन दिता. आमी सहकार जाल्यार ताणें मुखार येवची, पूण ते आमच्या की वर्त्या रितीन आमी सहकार दिवचे वर्त्या रितीन ते मुखार येवन बारीक एक साधन ताणें केलां. आमकां व्हरता अभिमान. नाजाल्यार 170 अवर्स म्हजे लागीं पयलीं विचारूंक आयलें म्हाका रेकॉर्ड करीजे म्हणून. म्हाकाच बेगीन दिसलें 170 अवर्स करूंक जायत गे म्हणून. तें म्हणल्यार खंडीत जाता फादर म्हणून. आनी म्हाका परतो अभिमान भोगलो आनी धैर्य जालें. तुवें करचें जाल्यार तुका जाय जाल्यार अवकाश आमी करून दिता. आनी तें करून दाखयलें. आनी ताच्या सांगत हांव स्टुडियोक मस्त कडेन गेलां. ते म्हणलें फर्स्ट 9 अवर्सान केलें, मागीर पुरो जालें, मागीर सोडया म्हणून बगलें जाल्यारय तें ताणें सोडनासतना तें साधन केल्लें परतें जावन आसा. त्या देखून हांव ताका सगळ्या मुखार कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच ताचें दावन दुसऱ्यांनी प्रेरणा जोडीची. आमच्या शिकपांत मस्तना भुरगीं आतां विविध रितींनी एक फ्रजायल जाल्यात, म्हळ्यार तांकां धैर्य ना, मुखार येतना मुखार शिकोवंक जाता की म्हणून भंय आसा. पूण रेमोना जावन शिकचें मस्त आसा आमच्या तरणाट्या भुरग्यांनी. ताका गिव अप करूंक मन आसलें जाल्यार जाता जाल्यार काल्या करूं वचो म्हणून साधन 170 अवर्स केल्लें तें विशिश्ट साधन. आनी तें साधन मुखाराकी करूंक साध्य आसा दुसऱ्यांनी. आतां ताका पळोवन मुखारूय दुसरे आयल्यात. आतां एक एप्लिकेशन आमी ऑलरेडी घालां. तें आनी एक थोड्या दिसांनी आनी एक साधन जावचें आसा एलोशियसांत. तें मुखार रावन पळया, तें आतां सांगना हांव. आनी एक थोड्या दिसांनी आमकां ताका परमिशन मेळ्ळां. आनी एक थोड्याच दिसांनी 1 सप्र उपरांत आनी एक साधन जावचें आसा. ताचे उपरांत आनी एक सुमार भुरगे साधन करून मुखार आयल्यात. ते रेमोना जावन ताणें प्रेरण जोडून आयल्यात. त्या देखून पयलो अवकाश रेमोना. त्या देखून आमी म्हळ्यार 145 इयर्साच्या हिस्ट्रींत फर्स्ट टायम कोणें एक वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्लो जाल्यार ते रेमोनान.
त्या देखून आमी कुशेन ताका ती वेदी ताच्या नांवार केली आनी मुखार आयिल्ल्या भुरग्यांक ती वेदी मेळची ना जाल्यार पूण ताचे जावन प्रेरण जोडन ताणें मुखार येती जाल्यार एलोशेसा मात्रिनी आमकां कडियाळाक आनी सगळ्या आमच्या एका राष्ट्राक जावं पुरो आमच्या प्रपंचाक जावं पुरो एक व्हडलो अभिमानाचो संगत आनी तशेंच स्पोर्ट्सान आमी आनी दुसऱ्या आमी मस्त वावर करन आसा एका कोणेय म्हणी ऑलिंपिक्सा वचा जेंगा कडियाळ जावन न्हू आनी तें साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार कडियाळचो लोक बुदवंत लोक कश्टी लोक आनी परिश्रम करून खंयसर तांकां मुखार वचयेत पूण तांकां थोड्यांक अवकाश मेळ्ळे मेळनातले पूण आनी मुखार अवकाश खंडीत आसात सोडीन सोड आमी मेळटा आनी करून दिता तांकां आनी तशें भुरग्यांनी आमकां मुखार येवन शिकपाक जाय जाल्यार आमच्या संस्थेन जावन तांकां कसले तांकां सवलत जाय जे तांकां एटेंडन्सा जावं पुरो विविध रितीन तांकां सहकार जाय जाल्यार आमी खंडीत जावन दिता थोड्या भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी तांणी मुखार आयल्यार आमकां संतोश कित्याक म्हळ्यार तांकां तावन दुसऱ्या भुरग्यांनी शिकोवन सगळ्यांनी धैर्यान मुखार येती जाल्यार एक शिकप जोडन तांचे टॅलंट्स उर्जीत जाती जाल्यार सगळ्यांक संतोश आनी सांगता आमकां बरी समाज रसियत किंगडम ऑफ गॉड म्हणटा आमी ती एक रियलिटी जाय जाल्यार सगळ्यांक संतोशान समाधानान जियोंक जाय जाल्यार तसो जावन आसा आमचो वरचो बरवसो आनी भावार्थ UPSC एक्झाम्स आता आमच्या कोडयाळांत आमी म्हणटा कोडयाळांतलो मस्त शिकलो लोक शिकपी लोक म्हण सांगून पण गव्हर्मेंट सर्विसेस येता आसतना आमची कोडयाळची कॅथोलिक कम्युनिटी खंयी पॉलिटिक्स जावं दी गव्हर्मेंट जॉबां जावं दी थंयसर खंयी आमी पार्टी उरल्या म्हण सांगून म्हाका बघता एक UPSCची एक कोचिंग सेंटर तुमी सुरू केला ताची इल्ली माहिती आमच्या लोकांक मेळत गे म्हळ्यार आमी पयले दावनी आमच्या इन्स्टिट्यूशन हांव शिकिल्ले मोस्टन पॉलिटिशियन जाल्यात करेक्ट आतां जॉर्ज फर्नांडीस एक आमकां एग्जाम्पल आनी मोस्टन 1980 म्हणसर IAS जालें मोस्टन आसा ताचे उपरांत कितें जालें म्हळ्यार ट्रेंडस चेंज जाले म्हळ्यार सदांच भुरगे हुशार आसले इंजिनियरींग वचून सुरू करपाक लागले मेडिकल वचून सुरू करपाक लागले मागीर आमकां कडेयाळ तावन IASक UPSC जावन KPSC जावन वचतो लोक मस्त उणो जालो त्या देखून आमी मायकल बाबा सांगता बिस्मा सांगता उलोवन वो कित्याक संस्था सुरू करन म्हणटा आसतना मायकल बाबा 50% ताणें ताचें डोनेशन दिलें फर्स्ट टायम केदला म्हणसर तुमकां सहकार जाय तेदला म्हणसर म्हजें डोनेशन तुमच्या सांगता खंडीत आसा म्हळ्यार आमी 2018 वो संस्था सुरू केलो अजून एक सुमार जाणांक एक 200-300 भुरग्यांक आमी ट्रेनिंग केलां थोडे ऑलमोस्ट UPSCचे एंड म्हणसर पावल्यात थंयसर इंटरव्यू रावंडाकय गेल्यात पूण सक्सेस जावं ना पूण तेंत एक सक्सेस तितून गेल्ल्यान ते सक्सेस पूण मस्तन भुरगे PUC जावन ट्रेनिंग केल्ले आसात आतां डिग्री जावन ट्रेनिंग केल्ले आसात मागीर आमी आतां हायस्कुलाच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग करना आसा तांकां उमेद दिवन आसा तशें ते मुखार येती जाल्यार आनी एक मुखल्या वर्सांनी एक सुमार एक 5-10 वर्सांनी म्हज्या प्रमाणे एक 500 जण खंडीत जावन UPSC क्लियर करचे चान्स आसात आनी तशेंच KPSC चान्सेस मस्त आसात ते मात्र न्ही दुसरे अवकाशय तांकां आसात एका जाल्यार UPSC करना जाल्यार KPSC तांकां क्लियर करूंक जायना जाल्यार तांकां दुसऱ्या रितीनी गव्हर्मेंट संस्थांक सेर्वा येता कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामान सेर्वा येता त्या खातीर आमी उसल्या एका संस्था सांगता बेंगलोरांत एक संस्था आसा त्या संस्था सांगता आमी कोलॅबरेट करून हे प्रोग्राम सुरू केल्ले आनी ते कोलॅबरेट केल्ल्यान तेंचेच फिजिकल जावन हांगा येवन ते शिकयते आसात आनी आमचे भुरगे शिकिल्ले मस्त कुशेन आसात आनी एटेम्प्ट करते आसात सुमार जाण थंय आनी आतां PUC जावन ट्रेन जाल्ले आतां तांकां 5 वर्सां लागतात आनी 2 वर्सांनी ते एटेम्प्ट करूंक सुरू करतात त्या देखून आमकां अभिमान आसा ते भुरगे आमचे लागीं मेळटे आसात तांकां सहकार आमच्या CODP जावन मस्त मेळ्ळा बिस्पाच्या घरा जावन मेळ्ळा आमच्या पॅरिश जावन मस्त जाण पाद्रापांनी तांकां सहकार दिवन आमच्या संस्थेक धाडला त्या देखून आमी सगळें सांगता मेळोन एक कोडयाळ दियेत आमी हे वावर करन आसा आमकां मुखार एक क्रिस्तांवांचे भुरगे येती जाल्यार IAS ऑफिसर जाती जाल्यार IPS जाती जाल्यार IFS जाती जाल्यार आमकां मस्त रितीनी अवकाश आसात ते खंडीत जावंक जाय जे आनी ताका जाय जाल्ले पुरे प्रोत्साहन आमकां मायकल बाब दिते आसात संस्थेन मेळटे आसा देशान मेळटे आसा सर सांगता म्हणून काम करया म्हणून आमी सांगचें ओके बारे व्हडलो जावन वाडलो जाल्यार त्या संस्थेक दुबळ्या भुरग्यांनी अप्रोच करचे कश्टांचे म्हणले एक आसता म्हणून सांगता तांचे फीज मस्त चड वेतात कित्याक युनिवर्सिटी म्हणटा आसतना फीज स्ट्रक्चर चड आसतात ते एफोर्ड करूंक जायना दुबळ्या लोकांक म्हण सांगून ताचे विशयांत इल्ली माहिती आमच्या लोकांक दितात गे फादर वय खंडीत जावन दुबळ्या भुरग्यांक एलोशियसांत आमी केदाळय आसा तांकां एकादाळा शिकपा खातीर तांकां केदाळ तांणी रावोन वचो शिकप करीत पूण म्हजे पयशे ना म्हणल्यार कुठले आमी आसा आमचे रेक्टर बाप ताका मस्त सहकार दिना आसा फादर मेल्वीन खंयच्या रितीनी कालें जाय जाल्यार कितलो वावंड काण जाल्यार त्या भुरग्यांक शिकयता आसा त्या देखून भुरग्यांनी कडियाळांत आमचे क्रिस्तांवचे जावन तर कोणेय जावंक पुरो एक शिकचे पूण म्हाका पयशे नात म्हणून तांकां बगलें जाल्यार तुमी एलोशियसाक येया कोणाकय मेळयत आमकां आमी तांकां कितें
जाय जे ते सहकार आमी खंडीत दिता आमी कन्सेशन दिता ताचे सांगता आमी हर एक आमच्या संस्थांनी आतां युनिवर्सिटीन 10 जण फूल टायम कावन्सिलर्स आसात ओके ताचे खातीरच म्हळ्यार भुरग्यांक आतां शिकपाक कस जाले तांकां रेमेडियल क्लासेस जायचे तांच्या लायक उलोवंक जायचे कितें तरी कश्ट आसात ताका लागून आमी खंयच्या संस्थे तशें आसचें ना आमी फूल टायम 10 जाणांक इन्वेस्ट करून आमी दवरला आमच्या फॅकल्टींक ते तांकां सदांय मेळटे आसतात भुरग्यांक जाय तांकां मेळी येता त्या देखून कितें तरी भुरग्यांक साध्य आसा कांय करचें म्हणून बघता जाल्यार पयशा विशयान तांची चिंतूक नजो आमकां आतां मस्त आमचे ओल्ड स्टुडंट्स एंडोमेंट फंड क्रिएट करता आसात वाव फाटल्याच एक 7-8 वर्सांनी आमकां 12 करोड एंडोमेंट फंड्स आमच्याच ओल्ड स्टुडंट्सान दिल्लो आसा ताचे आतां इन्वेस्टमेंट आतां इंट्रस्टान आमकां 50 लाख 60 लाख म्हणसर मेळटे आसात ते आमी भुरग्यांक डायरेक्ट कन्सेशन जावन स्कॉलरशीप जावन दिते आसा आजच म्हाका एक खबर कळ्ळी आमच्या रेक्टरान सगळ्यांक येवच्या पयलेंच म्हळें आनी एकलो आमचो दुबय तावन 1 करोड एंडोमेंट फंड दिवंक तयार आसा तशें आसतना आमच्या भुरग्यांक मस्त सवलत आसा त्या देखून आमची फीज ही इतले आसा जाल्यार फीज आमची सोडनात आतां दुसऱ्या संस्थे पळोवंक गेल्यार आमची युनिवर्सिटी जाली जाल्यार आमी कालच आतां फी स्ट्रक्चर विशयान आमी एक प्रयत्न करनासतना डिबेट करनासतना उलोवन आसल्यार आमी ते सोडयत म्हणून आमी सांगलें नाका आमी सोडल्यार मागीर दुबळ्या भुरग्यांक गावंक आसना आमी सुरू केल्लें आसा दुबळ्या भुरग्यांक कश्टतल्यांक आनी दुसऱ्यांक आमचे कॉर्पोरेट संस्थोच न्ही त्या देखून आमकां सोड पयशे करूं जावचे ना पूण आमी दुबळ्या जावन विंगड जाती जाल्यार आमच्या संस्थेचें मिशनच गेलें त्या देखून आमचे आयिल्लेंच आमचे एक संस्थो तो मिशनच आमचे दुबळ्यांक सपोर्ट करचे खातीर खंडीत जावन तो अवकाश कडियळचा जावं पुरो कोणाकय जावं पुरो आमचे एलोशियस संस्थेन मेळटा तुम्ही प्रयत्न करा आमी तुमकां सर रितीनी प्रोत्साहन दिता आनी सहकार दिता म्हणून सांगूं अशें येता येस फादर तुम्ही एलोशियस कॉलेज इतलें पुरा उलयल्या सो एलोशियस कॉलेज म्हणून सांगल्यार आनीक एक वर्तें नांव आसा आमचे एलोशियस चॅपल इट इज वन ऑफ द काल म्हणटात हिस्टॉरिकल तशेंच एक संवसाराचे एक अद्भुतां पैकी एक म्हणून हांवें सांगीत आनी हाच्या सांगात एलोशियस एज्युकेशन मात्र न्ही सांगातच आमचे रेडिओ सर्विसी आमच्या रेडिओ सारंग कोड्याळांत वन ऑफ द फेमस FM चॅनल्स म्हणून हांवें सांगीत सांगात एलोशियस स्टुडिओ आसा टेडेक्स तुमी टेड टॉक्स म्हणून करन आसात सो ताचे विशयान म्हाका इल्ली माहिती दितात जी फादर आमकां व्हरतो अभिमान आमचो चापला विशयान वॅटिकना उपरांत एक चापलांत त्या तराचें पेंटींग आसचें चापल म्हळ्यार सेंट अलोशियस ते संवसारांत सकड हांगासर येवन पळोवन ते वेतात म्हळ्यार थंयसर फूल पेंटींग इतलें बरें केलां हांगे ते पेंटींग 3 टायपाचें पेंटींग आसात एक कॅनवस पेंटींग ताच्या उपरांत टेम्परा म्हणटा हांव आनी एक पेंटींग ते विशेष रितीचें पेंटींग ते हांगासर आसा वॅटिकनांत आसा ते हांगासरी आमच्या लागीं आसा ते प्लास्टर करते आसतना ते प्लास्टर हे जावचे पयलेंच वेट्ट आसतनाच ताका पेंटींग करूंक आसा ते करून ताका फ्रेस्कोस म्हणटा आसा आमी ते खंयसर ना म्हळ्यार 90% फ्रेस्कोस आसचे एलोशियसान मात्र उरले कडेन 20% आसा 30% आसा 40% आसा फ्रेस्कोस तुका विशेष रितीचे ते एक पेंटींग ते प्लास्टरींग ड्राय जावचे पयलेंच पेंटींग करूंक आसा त्या देखून ब्रदर अँटोनियो मस्किनीचे आमी नांव उडासकरीचे ताणें 8 डेज वर्सांनी एकल्यानच ते 90% ऑलमोस्ट केलां टेम्पर म्हळ्यार ड्राय जाल्ले उपरांत पेंटींग करचें कॅनवस म्हळ्यार वस्त्र वयर करचें ते मागीर घालयत ते अबावट 10% आसा पूण अबावट 90% ते फ्रेस्कोस आशिल्ल्यान ते खंयसरी ना ते विशेष ते आमकां कळत नातलें आमकां भायर तावन आयिल्लो लोकूस म्हणटा आसा त्या देखून ते हांगासर पळोवंक येते आसात ते एक विशिश्ट जावन आसा मागीर ते सांगता आमचे लागीं म्युजियम आसा पयलेंचे संगतेचे कितलेशे वस्तू आसा थंयसर संग्रहालय आसा बारी बरें आसा कड्याळांत आसा बेस्ट म्हण येत तो एक म्युजियम आसा आमच्या सांगात मागीर रेडिओ सारंग आमी 2009 सुरू केल्ले 4 लँग्वेजी आसात पयले 16 वर्सां स्टार्ट केल्ले आतां रेडिओ ॲप प्रमाणे तावन आमी एक 24 आवर्स ते चलत आसा वाव पयले 16 वर्सां आसले आतां 24 आवर्स रेडिओ गार्डनान जावं पुरो रेडिओ ॲप जावन कोणाकय ऑल ओवर द वर्ल्डाक ते पळयत पूण आमी सुरू केल्लें दुबळ्या लोकां खातीर म्हळ्यार लोकांक पयस वचोंक जायनासतना तांच्या एज्युकेशन विशयांत हायजीना विशयान जावं पुरो मेडिकल विशयांत म्हायती दिवचे खातीर ते अजूनय आमी चलयत आसा तातूंत 4 लँग्वेजींनी कोंकणी आमचीच लँग्वेज जाल्यान तुळू आसा मागीर कन्नड आसा मागीर मुस्लिमाक बॅरी लँग्वेज ह्या 4 लोकल लँग्वेजींत आमी ते चलोवन आसा बरी बरी कार्यक्रम आसल्ल्यांत 3 आमकां राष्ट्रीय मट्टार पुरस्कार मेळ्ळ्यात वाव बेस्ट संस्था म्हणून तशें विविध रितीन ते काम चलते आसा येस तशेंच आमचे टेड टॉक्स विशयान ती मागीर कोंकणी संस्थो आमी सुरू केल्लो पयलें जावन अमर कोंकणी बूक आमी चलयते आसा आनी कोंकणी संस्थान मस्त वावर चलते आसा
आनी टेडेक्स इंटरनॅशनल खातीर आमी 4 वर्सां पयलीं सुरू करून मस्त भुरग्यांक आमी अवकाश करून गेला आनी तातूंत आमचे विशेष कितें म्हळ्यार एक भुरग्याक आमच्या शिक्षा भुरग्याक तेडत आसलेल्या भुरग्यांक आमी अवकाश करून दिता त्या फुडें अवकाश आमच्या रेमोनाक दिते आसा आनी तशेंच मस्तनाक तो अवकाश मेळ्ळा आमच्या कडियाच्या लोकांक टेडेक्स म्हळ्यार कितें तें जावन मुखाराक तांकां कशें वसी येत म्हणून एक संदर्भ आसा तशेंच विविध रितींनी आमी सहकार दिवन बरे बरे कार्यक्रम एलोशियसांत करते आसा आमच्या खातीर न्ही भुरग्यां खातीर आनी समाजा खातीर. करेक्ट. तर एखाद्या वेळार आमचो लोक कोणी हे प्रोग्राम पळोवन आसलो एक एलोशियसाच्या म्युझियमाक तुमी एक विजीट दिजच तुमच्या इन्स्टिट्यूशनाक एका भुरग्यांक तुमी एक ट्रिप म्हणून दवर न्हू एलोशियस कॉलेज एक सगळे एलोशियस कॉलेज पळोवंक आसा म्युझियम आसा थंयसर आमचे इतले सुबी चॅपल आसा आनी हे सर्व तुमकां पळोवंक कोडयाळा भितर आसा जाल्ल्यान एका दिसाचो इल्लोसो टायम करना वचून तुमी एक विजीट दिवयात म्हणून हांगासर हांव उलो दिवंक हांव आशेता. एज्युकेशनाच्या फिल्डान सुमार वर्सां जावन आसात एक प्रिंसिपल आनी आतां वायस चान्सलर जावन तुमच्या प्रमाणे एज्युकेशन म्हूण सांगल्यार काले सर सांगीत म्हाका खंडीत जावन एज्युकेशन म्हळ्यार पहिल्यांदा हांवूय हांगा शिकलो एलोशियसांत आनी म्हाका विविध रितीन अवकाश हांगासर मेळ्ळ्यात. आमचे मेन थ्रस्ट एज्युकेशन हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट आनी सौर रितीन सर्वतोमुख आमी अभिवृद्धी जालें जाल्यार आमकां कालेंगर घेत आमी केदाळाय पहिल्यांदा आनी आमच्या पदापणी सांगिल्लें आसा वी आर एट एलोशियस नॉट टू हेल्प पीपल मेक अ लिव्हिंग रादर दॅन हेल्प टू मेक अ लायफ. लायफ इज मच लार्जर दॅन लिव्हिंग. लिव्हिंग काले तुका कामां सर्व येत म्हणून लायफ तुका एक ते ट्रेनिंग मेळत जाल्यार तुका खंयसर वचून कितेंय तरी स्टार्ट करियेत. आमच्या इन्स्टिट्यूशनांत आतां स्व उद्यमाक आमी मस्त प्रेरणा दिते आसा नाल्यार काले प्लेसमेंटाक वेती जाल्यार ते काले दे बिकम जॉब सीकर्स वी शूड बी जॉब प्रोवायडर्स. आमी तें केलें जाल्यार आमची इकॉनॉमी ग्रो जाता. ताका आमी मस्त वावर करून आसा. आमच्या लागीं 2 इन्क्युबेशन सेंटर्स आसात. आमी सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट केल्या आनी मस्त भुरगे आमचेच आतां वयर येते आसात. ताचे खातीर मस्त वावर करते आसा आमी म्हळ्यार कितले आमचे भुरगे मुखार येवन म्हळ्यार 2 भुरगे आसात आमचे लागीं ताणीच ते संस्था सुरू केल्या जाल्यार कितलेशे जाणांक आमकां काम दिवयात ते जावन आसा आतां मुखेल आमचो उद्देश. आमी मस्त प्रयत्न करता. 2 इन्क्युबेशन सेंटर ऑलरेडी तयार केल्यात आमी. मुखाराक आमी एक आतां नवें बिल्डींग आमचे इंजिनियरींग कॉलेजीक घालते आसा. मागीर इनडोर फेसिलिटीज मस्त दिते आसा म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक इनडोर फेसिलिटी स्पोर्ट्साक नासले थंयसर आमी आतां पुराय स्पोर्ट्स फेसिलिटीज आनी पुराय आतां आमी क्रिएट करते आसा. ताका मायकल बाबांनी मस्त सहकार दिला. तांकां हांव केदाळाय केदाळाय तांचो उडास काडटा आनी तांकां अभिमानान ताणें आमच्या संस्थेक दिल्ल्या सौर रितीच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार तांचो सहकार आमकां दिते आसात ते बसयते आसात आनी दुसरे आमचे अलुमनाय आमकां येवन सहकार दिते आसात आनी मुखार अशें येते जाल्यार आमच्या संस्थेंत हांव मस्तून आमच्या कॅथलीक भुरग्यांक सहकार आनी उरल्या भुरग्यांक मुखार येवंक अभिवृद्धीक सहकार खंडीत मेळटलो म्हणून हांव चिंता. आता ह्या दिसांनी एज्युकेशन म्हणून सांगल्यार एक बिझनेस चला म्हणून सांगून साबारांचे कंप्लेंट आसा देखून तसल्या इन्स्टिट्यूशनांक आमच्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनांक तुमचे हांव एक संदेश दिवंक जाल्यार कितें म्हणूंक आशेतात? वय ते आमी म्हज्या खुद्द दोळ्यांनीच पळयलां. मस्त संस्थे आमचेच संस्थे हांगासर आज एक कॉर्पोरेट संस्थे जाते आसात पयशां खातीर संस्थे चलते आसात ते केदाळाय बरेंच न्ही कित्याक म्हळ्यार एज्युकेशन इज सो इम्पॉर्टंट. ते एज्युकेशनांत जावन एज्युकेशन म्हणल्यार तो वर्ड एक लॅटिनांत जावन आयिल्लो एज्युकारे म्हळ्यार ब्रिंगींग आउट समथींग आमच्या लागीं आसलें आमचें सेल्फ डिस्कवरी आमी कितें तें भायर येता तें आमच्या संवसाराक दिवंक शकता समाजाक दिवंक शकता. आमी पयशे करून तें केलें जाल्यार तें समाजाक खंडीत जावन आमी दिवंक शकना. त्या देखून सगळ्या संस्थांनी तें चिंतून पळयचें तांचें रिफ्लेक्शन करून एज्युकेशन करप्ट नासतना तेंचेर करप्शन नासतना इंटेग्रिटी आसून डिसिप्लीन आसून कमिटमेंट आसून ट्रान्सपेरन्सी आसून ट्रान्सफॉर्मेशना खातीर आमी काम केलें जाल्यार परिवर्तना खातीर काम केलें जाल्यार आमी सगळ्यांनी सांगता बऱ्या रितीन जेवंक साध्य आसा. तेंच म्हणून म्हजो हांव संदेश दिवन म्हजी ही 2 उतरां आखेर करता. थँक्यू फादर. हांवें सांगचे पयलीं पदरापणी संदेश दिवन आखेर करता हांव म्हण सांगलें पूण एक विशय हांव तुमचे कडेन परतून एक ल्हान सवाल विचारूंक एक देर काण घेता. तांच्या काळार मनशां आसा एका दोळ्या एका भुरग्याक इस्कॉलाक घालें जाल्यार पुरो इस्कॉलाची जबाबदारी म्हणून सोडची हें आसात. तशें म्हणटा आसतना आमच्या पेरंट्सांक जाल्यार एक जबाबदारी आसा जाल्ल्यान एका कॉलेजीचो एका युनिवर्सिटीचो वायस चान्सलर जावन आमच्या पेरंटांक तुमी कांय सांगूंक शकतात. निमाणें सवाल ताचे उपरांत हांव तुमकां आमी क्लोज करया. म्हणजे सेंट अलोशियस स्टार्ट जाल्लें सेंट अलोशियसच्या नांवार सन लुईस गुंजागाच्या नांवार तो पेट्रन आमकां तो काल्याक पेट्रन म्हळ्यार सेल्फलेस सर्वीस ताचे विशयान चिंते नासतना सुरू केल्लें. त्या देखून आमचे उद्देश जावन आसा मेन एंड विमेन फॉर एंड विथ अदर्स आमच्या खातीरच न्ही. त्या देखून आमी फादर जावंक पुरो सिस्टर जावंक पुरो आमी वावर करते आसा आमच्या खातीर न्ही आमच्या समाजा खातीर. तशेंच आमच्या पेरंटांनी तें चिंतलें जाल्यार तांचे भुरगीं तांचीच भुरगीं वय पूण
मुखार येता आसतना तांणी समाजा खातीर कांय तरी करूंक आसा Correct. त्या देखून तांणी पेरंटींग आनी नर्चरींग सो इम्पॉर्टंट ते करत जाल्यार तांच्या संगत आमच्या टिचरां सांगाता मेळोवन ते काम केलें जाल्यार त्या भुरग्यांनी इंडिव्हिज्युअलिस्ट जायनासतना तांचेच सेल्फिश निड्सा खातीर पळयनासतना आज काल जाला एज्युकेशन म्हळ्यार ते इतले फीस दितात तुमी इतले आमकां एज्युकेशन दिवचें ट्रेनींग दिवचें आनी आमकां कांय सांगून वचो कांय करिचें म्हणून Correct. वॅल्यूज उणें जाते आसात Correct. तेन्ना मॉरल वॅल्यूज आनीकय उणें जाते आसात त्या देखून आमी मुखार वते आसतना ते उणें जाल्यार एक समाज कशी रचची करेक्ट त्या देखून आमकां वॅल्यूज इम्पॉर्टंट खंयचेय संस्थे जावं पुरो आमी एक मौल्य दिना जाल्यार तें तर डिसिप्लीन ना जाल्यार तें तांकां ट्रान्सफॉर्मेशना खातीर अवकाश ना जाल्यार ते संस्थे आसूनय कांय फायदो ना त्या देखून आमी सांगचें की तेच म्हळ्यार पेरंटांनी ते समजून काडगेचें करेक्ट काल एज्युकेशन म्हळ्यार काल एक कामाक सरवोवचें या प्लेसमेंटा खातीर 30 lakhs तशें पुराय मेळटीत पयशे आसतात पूण समाधान ना जाल्यार करेक्ट मोग ना जाल्यार थंयसर समाज बांदूंक साथ दिसना रायट त्या देखून आमी सांगता म्हणून ते चिंतप आमी खंडिसान गूण करीचे आमच्या समाजांत ते चड आनी चड विसरते आसा आमी भायल्या संस्कृती प्रमाणे हांगासरी आमी जावन मुखार वेती जाल्यार आमकां समाज चलोवंक साथ दिना म्हजो एक परत एक संदेश सगळ्यांक सांगचें जाल्यार पेरंटांक मुख्य जावन आमच्या संगत कॉपरेट करा आमी कोलॅबरेशन करया म्हळ्यार तुमचे भुरगे हांगा येयल्ले कडेन सोडचे न्ही करेक्ट तांच्या विशयांत इसारा तांकां काणे जाता आमचे इन्स्टिट्यूशन जावन PTA मिटिंग्स आसते आसात पेरंट टिचर्स मिटिंग चलते आसतना केदाळे तुमकां इन्स्टिट्यूशनाक येयात आमच्या टिचरांक मेळयात तुमच्या भुरग्यां विशयांत इसारा आमकां सांगाता म्हणून तुमच्या भुरग्यांक सहाय करूंक जाता कुंभ करूंक जाता तशें मुखार वेती जाल्यार नॉट लिवींग बट मेक ए लायफ Life, सांगाता म्हणून आमी करूंक साध्य म्हणून म्हाका चिंता करेक्ट तर मग वीक्षकांनो आयचो एपिसोड तुमकां कसो लागलो खंडीत जावन बरो लागतलो म्हणले म्हजे अभिप्राय म्हाकाच आज हांगासर पाटी वेता आसतना म्हज्या चिंतपाक मस्त ईट काडून हांव पाटी वचून आसा बरे समाजीक कशे एक बरे व्यक्ती जावन जियेत आमी एक लिव्हिंग अप्रास लायफाक कशी इम्पॉर्टन्स दिवयता ह्या सर्व विशयान पदरापण आमकां सांगलां तशें म्हणटा आसतना फादर सर आमच्या प्रेक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फे तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आतां वचोंक आसा पूण जाल्यार या मोदे हांगासर येवन हो 1 घंटो आमच्या सांगात तुमी टायम करसिला अशें म्हणटा आसतना आमी बसून आसा जगो इन्फेंट जिजस श्राइन तुमी एक याजक तुमच्या याजकी जिवितांत हांव सर्व बरें मागता आनी तो बाळोक जेजो तुमचेर तुमच्या कामाचेर आशिर्वाद घालना एलोशियस आज एक डीम्ड युनिवर्सिटी जाल्या तें तावन आमच्या लोकांक आनी कितेंय बरेंपण इतल्या वर्सां जावन तुमी 145 वर्सां बरेंपण दिवनच आसात आनी 12 वर्सां आमच्या लोकांक एलोशियस कॉलेजांत आनकी चड बरेंपण मेळोवन दी आमच्या लोकांचें जिवीत बरें जावन दी आमचे समाज बरें जावन दी आनी तें करूंक तुमचे हात देव आनकी चड सक्तेन बरोवन दी तुमकां बळ भलायकी सर्व हांव मागता मस्त देव बरें करूं लिजा तुकाय स रितींनी देवाचे आशिर्वाद मागता येस फादर कार्मेल केफेकन खुशी जाली म्हणून हांव फाती येता तर मग वीक्षकांनो एखाद्या वेळा तुम्ही हो एपिसोड पळोवन आसा जाल्यार दया करून आमच्या युवा जाणां सांगाता हो एपिसोड शेअर करा कित्याक आयची युवा जाणां आमच्या समाजाचें मुखेल जिवीत म्हणून हांवें सांगीत आनी आजकाल युवा जाणां मस्त कन्फ्युजनाचेर आसात म्हळ्यार खंयचो कोर्स काडचो खंयसर मुखार वयचें कितें करचें म्हणून सांगून गोंतून आसतना गोंदळान शिरकोन आसात तसल्यांक आयचो हो एपिसोड खंडीत जावन कित्याक एलोशियस कॉलेजींत कितलीं ऑप्शन आसात आनी एज्युकेशनांत कितले चड रिफॉर्म जाल्यात ते सर्व आमकां पाद्रापान हांगासर सांगलां जाल्ल्यान दया करून स्टुडंटां सांगाता हो एपिसोड तुमी शेअर करा आनी हाच्या सांगाता कार्मेल किरणाक सबस्क्रायब करूंक तुमकां आसा कितें बरें जालें कितें बरें जावना सगळी कमेंट्सांनी आमकां सांगलें जाल्यार मुखार आमी खंडीत जावन बरें करूंक प्रयत्न करतले येवच्या हप्त्यांत परत अनेक बऱ्या व्यक्ती सांगाता बरो एक टॉपिक घेवन तुमच्या मुखार हांव वाचतली तवळ पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल केफे आनी कार्मेल किरण चॅनल समेस्तांक देव बरें करूं